नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो। दारी रांगोळी विश्वासाची, तेजस्वी पणती समाधानाची, सदैव राहो साथ लक्ष्मीची। आपणा सर्वांना शुभ दीपावली। जीपी पार्सिक सहकारी बँक लिमिटेड। आता चलो दिल्ली। गोवा मायनिंग पीपल फ्रंटाचे संसदेचे शियाळी अधिवेशना वेळार 3 दीस दिल्ली जंतर मंतराचेर धरणे। फ्रंट झरयता राजकीय पक्षांचे हुमरे। सी फूड एक्सपोर्टरांचे सरकाराचे नुस्त्याचे बंदीक हायकोर्टात आव्हान। विषय केंद्र सरकाराचो, गोय सरकाराक खंय परिपत्रक काडपाचो अधिकारूच ना। कर्नाटका उपरांत आता महाराष्ट्रूय म्हादयवेल्यान सुप्रीम कोर्टात दोगूय मागतात उदकाचो मायज वांटो। एएसडी नाडकर्णी काडल्या उपरांत गोंयचो स्ट्रॅटेजीक आदोगादूच ना। संजीवनीचो उसाचो हंगाम हुमकळो। उस्कार सरकाराचे रेटीवेल्यान वाजले। विजय म्हणटा संजीवनीक जाय 10 कोटी। दुसरे वाटेन उस्कारांक लागून मोदी सरकार लायता साखरेचेर 5% सेस। गोयचे दर्यादेगाचे नितळसाणीक पर्यटन खाते करता पर्यायी व्यवस्था। दृष्टीचो कंत्राट सोंपलो। कोयर उखलूक दृष्टीचो न्हयकार। इमर्जन्सीक शेकड्यांनी कामगार घालून कोयर उखलूक सुरू। अंदू इफ्फीचे उक्तावणाक बॉलिवूड एक्टर खिलाडी अक्षय कुमार, वरुण धवन, डेव्हिड धवनूय इफ्फीत। उक्तावणाचे फिल्म द एस्पन पेपर्स, सीड लिप्सान इफ्फीचो समारोप। आनी पयले जैत मेळिल्ल्यान चर्चिल ब्रदर्साचो कोच पेत्र गिग्यू उमेदीर, मात चान्स वगडायिल्ल्याचे पिकासांव। आता चलो दिल्ली। गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाचे दिल्ली धरणे। शियाळी अधिवेशन चालू आसतना ते 3 दीस दिल्ली जंतर मंतरात धरणे धरपाचे आसात। गोंयांत सध्या तांणी राजकीय फुडाऱ्यांचे हुमरे झरोवप धरला। मेळिल्लोय तांचे बरोबर आसा म्हूण सांगता, मात मायनिंगाचेर नेमकी जाप कोणाचीच ना। बुधवारा बीजेपी मोगो घेराव घालून जाले उपरांत शुक्रारा ते काँग्रेस गोवा फॉरवर्डा कडेन पावले। आम्ही ताका रिक्वेस्ट केलो की 3 दीस जे धरणा कार्यक्रम आमचो जातलो दिल्ली जंतर मंतर पयले 3 दीस पार्लमेंट सेशनाचे, त्या 3 दिसांत तुमचे पदाधिकारी थंय आसपाक जाय। तर ताणें मान्य केला की ती आमी येतले। तशेंच काँग्रेस भवनात आमी जेन्ना गेले तेन्ना गिरीश चोडणकर आउट ऑफ स्टेशन आसल्या कारणान गिरीश चोडणकरान बाबू कवळेकार, दिगंबर कामतीक थंय धाडलेले आनी तेंच्यांनी सांगलें की पार्लमेंट सेशनात जर फाल्यां अमेंडमेंट जर मूव जाले राज्यसभेत तर ते राज्यसभेचे राज्यसभा आनी लोकसभा जाल्यार ते आमी सपोर्ट करतले आनी त्या अमेंडमेंटाक आमचो पूर्ण पाठिंबा आसतलो। हे विजय सरदेसायान सांगलें की आपली पार्टी म्हणून आमी पयलीं पासून आसात आनी ताचो डिमांड जो आसा तो ऑर्डिनन्स काडपाचो आसा, तो सुद्दां आपलो डिमांड आज पयलीं पासूनचो आसा। गोयच्या मायनिंगा खातीर अध्यादेशाक मोदी सरकारान अलिखीत न्हयकार दिला म्हूण दिल्लींतल्यान रिपोर्ट आयल्या उपरांत मायनिंग डिपेंडंटांनी नीट धरून विशय तडीक लावंक पेंगड बांदला। मायनिंगांतलो शेकड्यांनी लोक शुक्रारा आझाद मैदानार जमलो। काँग्रेस हावजान वचून काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांक मेळ्ळे। थंय विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकार मेळ्ळो। तो खंय खासदार विनय तेंडुलकरा कडेन उलोवन तांकां प्रधानमंत्री मोदीचो अपॉइंटमेंट घेवंक सांगतलो। आणि ही एक विनंती हांव त्यांच्या गोंयच्या अध्यक्षा करतलो, विनय तेंडुलकराक करतलो, तो खासदार आसा। हांव मुद्दम हें करतलो कित्याक ऑल पार्टी डेलिगेशन आणि जे मायनिंग डेलिगेशन सगळे एकठांय जावन प्रायम मिनिस्टर आमी वचून मेळपाक जाय, हो अपॉइंटमेंट घ्या म्हणून एक विनंती आमची आसता। कितें आसा पार्लमेंट 11 तारखेर पार्लमेंट 10 तारखेर स्टार्ट जालें, ताच्या पयलीं सगळो प्रोसिजर जावन तें बील भितर वचपाक जाय, जाल्यार तें पार्लमेंटाक जातलें। थंयच्यान हो मोर्चा ते गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष टीसीपी मंत्री विजयाक मेळूंक गेले। तोवूय खंय ताचे बरोबर। लोकसभेचे वेंचणुके पयलीं खंय प्रश्न सुट्टलो। इव्हेंच्युअली पीपल विल जज देम। इलेक्शन येवपाचें आहा, ते इलेक्शनाक आमी काय उबे रावपाचें ना।
लोकसभेच्या इलेक्शनाक आमी ना, सो लोक जज करतले कोण कितें करता तें. दीस इज अ मॅटर बिटवीन लॉ मिनिस्ट्री एंड द मायन्स मिनिस्ट्री. And we have a honorable member, North Goa Lok Sabha Assembly, Lok Sabha seat, who is the union minister in the same cabinet. So I think he should coordinate with his other cabinet colleagues and ensure that the mining is resumption of mining happens very early. But I hope that it will come to some conclusion quickly. विड्रॉईंग सपोर्टाचें इश्यू, विड्रॉ सपोर्ट केलें जाल्यार मायनींग जर सुरवात जाता जाल्यार विड्रॉ सपोर्ट करूं येता. जाता सुरवात जाता ना पॉयंट इज आय डोंट वॉन्ट टू स्पीक वॉट अदर्स आर स्पीकिंग. अदर्स आर सेड दॅट वी विल गो टू द प्रायम मिनिस्टर. बाबू कवळेकर गोइंग टू प्रायम मिनिस्टर डजंट सॉल्व एनी प्रॉब्लम. हीज पार्टी इज देयर मरे हियर, सो लेट देम गो टू. सरकारातल्या आणि विरोधातल्या 4-5 पक्षांचे हुमरे मायनिंग डिपेंडंटांनी झरोवन जाले. नेमकी जाप कोणाकडच्यानूच ना. मायनिंग सुरू जातले म्हूण कोण सांगिना तो सांगिना. आतां नोव्हेंबराच्यो डेडलायनी लोकसभेच्या वेंचणुके मेरेन धुकलूंक लागल्यो. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. नुस्तें आयात करपाक बंदी आनी अटी घालपाचें गोंय सरकाराचे परिपत्रका आड आतां सी फूड एक्सपोर्ट संघटना हायकोर्टात पावली. हो विशय केंद्र सरकाराच्या अखत्यारीत येता. गोंय सरकाराक अशे तरेचें परिपत्रक काडपाचो अधिकारच ना म्हूण एक्सपोर्टरांचो दावो. सोमार मेरेन जाप दिवची म्हूण हायकोर्टान गोंय सरकाराक नोटीस काडल्या. फॉर्मेलिनाचे नुस्त्या वेल्यान आतां मेरेन एक्टिविस्ट आनी राजकी पक्षांच्यो मेळून 3 याचिका गेल्यात. आतां 4थी. मात हे याचिकेचो विशय उपराटो. आतां नुस्तें आयात बंदी आड सी फूड एक्सपोर्टर्स हायकोर्टांत. नुस्तें आयात बंदीचो आदेश दिवपी आनी अटी घालपी गोंय सरकाराच्या परिपत्रका आड भारतीय सी फूड एक्सपोर्टर्स संघटनेचे गोंयचे फाट्यान घाल्ल्या याचिकेचेर हायकोर्टाचे सुटीकालीन बेंचान शुक्रारा सुनावणी घेतली. संघटनेन दावो केला तो असो. अधिकार नासतना गोंय सरकारान नुस्तें आयातीचेर बंदी अटी घालपी परिपत्रक काडलां. फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स कायद्या खाला अशे तरेचे परिपत्रक काडपाचो फक्त केंद्राक अधिकार. Now the petition challenges this circular issued by the Under Secretary Health in the name of Governor of Goa, because we have raised an issue that this is an industry which is coming under the purview of the central government and that the state government does not have any powers to issue any orders or circulars. Challenging the circular issued by the government, which abruptly overnight said that only if you have a transporter license you can bring fish within the state of Goa. Now, as far as we are concerned, we are an export oriented unit. We have all our permissions and licenses in place. We have our own accredited laboratories which test for fish, and these test reports are again cross verified by all the export agencies, export oriented laboratories. So the question of necessity of a transporter license for carrying this fish also does not arise. सरकाराच्या आदेशा आड सी फूड एक्सपोर्टर्सांनी दावो केलो तो असो. ते गोंयचे नुस्त्या मार्केटांनी नुस्तें विकिनात. गोंयांत नुस्तें हाडून प्रक्रिया करून एक्सपोर्ट करतात. गोंयांत हाडटात त्या नुस्त्याक सरकार आयात केल्लें म्हणूंक शकना. ते नुस्त्याचो आंतरराष्ट्रीय दर्जो सांबाळटात म्हूण तांकां नुस्त्याचो फॉर्मेलिन इश्यू लागना. बंदीक लागून दर दिसा तांकां कोटयांनी लुकसाण जाता. We are export units which are completely unconnected with supply of material in the local market. And our fish which is procured from other states is directly exported through these export units across countries beyond India. So we are actually not at all concerned with this formalin issue, and we cannot have formalin in our fish. This is our contention. सी फूड एक्सपोर्टर्सवाल्यांची बाजू आयकल्या उपरांत सुटीकालीन खंडपीठान गोंय सरकाराक जाप दिवंक सांगली. मात ही याचिका आतां सोमारा नित्याचे 2 वांगडी जुईजांचे खंडपीठा मुखार येतली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. इयर एंड तेकिल्ल्यान पर्यटन खात्यान दर्यादेगो नितळ करूंक कशी तरी करून पर्यायी वेवस्था केल्या. दृष्टी लायफ सेविंगाचो बीच क्लिनिंगाचो कंत्राट सोंपल्या उपरांत फाटले 4 दीस गोंयच्या दर्यादेगांनी कोयराच्यो राशी कुसतात. पर्यटन मंत्री म्हणटा कंत्राट सोंपिल्ल्यान दृष्टी कोयर उखलूंक तयार ना. इमर्जन्सी म्हूण खात्यान सध्या कोयर उखलूंक 101 कामगार घातल्यात. दर्या देगांच्या नितळ साणीच्या कंत्राटा खाला उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत फाटल्या बीजेपी सरकाराचे राजवटीत नेमिल्ले एजन्सीचे स्कॅम एक्सपोज जाल्या उपरांत बीच क्लिनिंग सरकारान काडून दृष्टी कडेन दिल्ले. दृष्टीचो सर्व्हिस कंत्राट 12 नोव्हेंबराक सोंपलो. कंत्राट रिन्यू जावंक नाशिल्ल्यान फाटल्या 4 दिसां सावन दर्या देगांक वाली ना. सगळ्याक कोयर कुसता.
पर्यटन खात्यान दवरिल्ले ई बायक टुराचे फ्लॅग ऑफ कार्यावळीक आयिल्ल्या पर्यटन मंत्र्याक ई बायक सोडून कोयराचेर चड प्रश्न. आमी ताका रिक्वेस्ट केलो की 1.5 म्हयन्यांनी ताणें करचें म्हणून. जो जुस्ती जो आमचो हे आसलेलो एजन्सी ताका आमी रिक्वेस्ट केल्लें की 1.5 म्हयने आनी तूं फुडें व्हर, कारण 1.5 म्हयन्या भितर आमचे सगळे प्रोसिजर जे आहा टेंडराचे ते कंप्लीट जाता आनी नवो कोण आहा तो टेंडर घेवपी ताका तें मेळटलें. पण तो कसोच मानपाक तयार ना. ताणें बंद केलें अकस्मात. बंद केल्या उपरांत आमी आमचो डिपार्टमेंट आनी GTDC मेळून तो आतां हें पावल आमी करतात आनी कांय ना, सगळें बील पेड जाल्लें. बील खंयचें बील कोणाचें दवरूं ना बील तेणें सांगचें बील उरलां जाल्यार. GTDCचो वेवस्थापकीय संचालक निखिल देसाय म्हणटा सध्या एमर्जन्सी म्हूण 100 कामगार घाल्यात. हाँ, उठा रहे हैं. Yes. As of today, is anyone being engaged? Yes. 100 laborers have already moved on site across various beaches. Okay, after this lapse of time over there? From today. Which laborers are there? We need 350 total. So no, but these 100 laborers are from where? They are local, engaged by our local contractors, existing कोण आसा पळय. So as a stopgap arrangement for 7-8 days. अध्यक्ष दयानंद सोपटेन ई बायक टुराक बावटो दाखयलो. 50 इलेक्ट्रिक सायकल्स म्हणजे टोटली बॅटरीचेर चलपी एकदा फूल 100% चार्ज जाले की 35 to 40 किलोमिटर्स आपोआप विदाउट पेडलिंग चलू शकतात. अशी एक बरी सर्वीस, न्यू सर्वीस जी फॉरेन कंट्रीनी प्रामुख्यान पर्टिक्युलरली युरोप जे आसा त्या युरोपा सारख्या देशान हे मॅक्झिमम सर्वीस थंय टुरिस्टांक प्रोवायड जाता. ती बरी सर्वीस आज आमी आमच्या गोंयान ह्या टुरिस्ट गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन अंतर्गत त्यांच्या मार्फत आणि हे आरसीस टूर्स प्रायवेट लिमिटेड हांचे बरोबर म्हणजे तांकां प्लॅटफॉर्म दिवन आज आमी हे सुरू करता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. कर्नाटका उपरांत आता महाराष्ट्रूय म्हादयच्या मायज वाट्याक सुप्रीम कोर्टात ट्रिब्युनलाच्या निवाड्या आड महाराष्ट्रानूय SLP घातली. मात गोंयचे वतीन परिस्थिती हाताळूंक दिल्ली सध्या स्ट्रॅटजीक आदवोगादूच ना. केंद्र सरकारान ASG नाडकर्णीक म्हादय केशींतल्यान काडल्या उपरांत म्हादयक शिलेदारूच ना. नाडकर्णीक म्हादय केस लडोवंक मान्यताय दिवची म्हूण गोंय सरकार केंद्रीय कायदो मंत्रालयाक पत्र बरोवन ओग्गी बसला. जाग नामाक म्हादयक ना वाली. संजीवनीचो ऊस मळपाचो हंगाम नोव्हेंबर अर्दो जालो तरी सुरूच जायना. उस्कारांनी सरकाराचे रेटीवेल्यान वाजला. उसाचे दराचेर सांगेचे उस्कार सातिस्वेत नात. शेतकी मंत्री विजयान संजीवनीचे अधिकारी उस्कारा बरोबर बसका घेतली. संजीवनीक वयर काडपाक 10 कोटी तरी जाय म्हूण विजय सांगता. दुसरे वटेन शेतकाराक आधार म्हूण मोदी सरकार GST भायर साखरेचेर 5% सेस लावपाचो आसा. साखरेवेलो सेस खंयच्या उस्कारांक? उसाचे रेटी वेल्यान उस्कारांनी अंदू संजीवनीचो मॅनेजमेंट आनी सरकारा कडेन ताणून धरला. उसाच्या दराचेर सांगेच्या 100 उस्कारांची बसका जाली. टना फाटल्यान 600 रुपया दिवचे म्हूण मागणी. आमचे जे शेतकरी आसात ते शेतकरी आज वेगवेगळ्या संस्थांचे रीण काढून आपलो ऊस करतात, कष्ट करतात. सगळे मायनिंग हे ते सगळें बंद जाल्ल्यान फक्त आमी शेतीचेर अवलंबून आसात, उसाचेर अवलंबून आसात. अशा वेळार उसाक कितलींशीं वर्सां जालीं 1912 आमकां रेट दिल्लो, तेन्ना तर आमकां रेट मेळ्ळो ना. आतां आमकां निदान कमीच कमी 4000 तरी रेट उसाक मेळपाक जाय. ज्यो तोळयो येवपाच्यो आशिल्ल्यो शुगर फॅक्टरी मार्फत त्यो बंद जाल्यो आनी त्याच तोळयेवाले डायरेक्ट शेतकारा मार्फत येवपाक लागले. तांकां उबारपाक मेळटा गोंयकारांक. ते कितें करता, एका शेतकारा मार्फत येता ते लो रेटा मारता आनी दुसऱ्या दिसा दुसऱ्या भाडाक वयतना तो 350 आसा तो दुसऱ्या दिसा 550 वयता आनी ताका लागून बारीक शेतकार पळय आहा न्ही तो सोंपता. विशय जाग्यार घालता म्हूण थंयचो आमदार सांगता. कारण पळय गेल्ले सादारण फेब्रुवारीच्या 14 तारीख नंतर जेन्ना CM परत पडलो सादारण सरकाराचे सगळे मंत्रीच परत म्हणल्यार सरकारूच हें जाल्लें आसा आनी हातूंतल्यान आमचे सारके कॉमन मनशाचो विचार करपाक मांडपाचो किंवा कोणाकडेन व्हरपाचो कोणाची परिस्थिती ना. आयज जर हांव इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून जर उलयतलो इंडिपेंडंट आमदार म्हणून जर उलयतलो जाल्यार म्हाका शेवटी उलोवपाक आसता मुख्यमंत्रीच उलोवपाक आसा आनी मुख्यमंत्री वांगडा वयता जाल्यार आयज 100 गेटी मदीं लागता आयची परिस्थिती. उस्कारां बरोबर बसका जाल्या मात रेटीचेर अजून नेमके कांयच थारिल्लें ना म्हूण शेतकी मंत्री विजय सांगता. संजीवनी जाग्यार घालूंक खंय सरकाराक 10 कोटी तरी काडचे पडटले. आतां
मुख्यमंत्री बरो ना म्हणून ते म्हणजे बरें आयिल्ले आहा सांग्याचो आमदार. सो ताजे खातीर हांव एक लिमिटेड इंटरवेंशन करता. वन इज वी आर लुकिंग एट स्लायटली इनक्रीजिंग द हार्वेस्टिंग चार्जीस. वन. टू, स्लायटली इनक्रीजिंग द मिनिमम सपोर्ट प्रायस. संजीवनीचे घोडे कितली वर्सां जाली अशेंच रडत रडत चल्लां. सगळे कडेन ऊसाचे शेतकारांचे हेंच. आतां मोदी सरकार GST भायर ऊसकारांक आदार म्हूण साखरेचेर 5% सेस लावंक सोदता. एटर्नी जनरलान निकतोच ह्या प्रस्तावाक निकतोच कायदेशीर बावटोय दाखयला. आतां गोंयच्या साखरेवेलो हो सेस खंयच्या ऊसकारांक वतलो? म्हणजे कापा खातीर तेणी 600 रुपीज पर टन म्हणून सांगलेले, पण तेगेली डिमांड अजून जाली ना. पूण सरकारा कडेन एक मागणी आसता की जातले बेगीन ही समस्या सॉल्व करची म्हणून. अंदूचे इफ्फीचो व्हडलोसो गाजो वाजो नासलो तरी उक्तावणाक बॉलिवूड उबें करपाची तयारी जाल्या. अंदू इफ्फीचे उक्तावणाक एक्टर अक्षय कुमार येतलो म्हूण निश्चित जाला. वरुण धवन, डेव्हिड धवन, गौरी शिंदे इफ्फीत पावतली म्हूण आतां मेरेन थारला. ते भायर इफ्फीत स्क्रिनींग जावपा आशिल्ल्या फिल्मांचे चडशे कलाकारूय आसतले. इफ्फीची सुरवात द एस्पन पेपर्सान जाता. सील्ड लिप्स समारोपाचो सिनेमा आसतलो. येता त्या मंगळारा 20 तारखेसावन 9 दिसाचो इफ्फी सुरू. चर्चिल ब्रदर्साक आय लिगांत मेळिल्लें पयलें जैत आनी तांणी केल्ल्या बऱ्या खेळाक लागून कोच गिग्यू उमेदीर. मात गोल मारपाचे कितलेशेच चान्स वगडायले म्हूण हो अणभवी रोमानियन कोच मातसो बेजार जालो. चर्चिल आतां आय लिगांत तिसरे सुवातेर पावल्यात. Click for the players and happy because they felt they will win the game, and for that a bit the concentrate disappear. But sure we can repay role in the practice. The first is very important. We won. This is very important. We had today the click. We start to win. This is very good. And not win difficult today. It's not difficult. We can score 8, maybe 10 after our opportunity. Many goals. Play good in the 3 games, but no score. And I was between the small number, and I didn't reproach to Platz, because he's player, he know his job. No, one day, and this day is today. One day he score, and the team win very good, and all the people is happy. The first 2 games was difficult, and now what we did for the first 2 games, let's try to play together with result, not with a loss. You understand? So now we understand each other. Now we play for each other. Now we feel like a team. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.